प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातोवाचो 23वो विसवोर वोड 23 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 23 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिझेयांनो, कोता तुमचे हॉर्तेलांव, बडीशेप आनी जिरे असल्याचो दावो वांटो तुम्ही देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण समृद्धींतले अदीक मोडाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आनी विस्वाशीपण हे तुम्ही सोडून दिल्यात. तर हे भायर नासतना तुम्ही हे पयले पाळचे आसले. एका जोडार घालून काडटात आनी आख्खे ऊंट गिळटात ते कुड्डे फुडारी तुम्ही. दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिझेयांनो, कोता तुमचे. तर पात्रां आनी ताटा बायले आसा ते तुम्ही नितळ करतात, पूण भितरल्यान दुसऱ्याकडचे आपल्याक जाय ते बोडान काडून घेवपाक आनी आपल्याक जाय तितल्यान तुम्ही मेकडेपणान दादोसपण घेवपा अशें बोल्लेले आसात तुम्ही. आरे कुड्ड्या फारिझेयो, बायल्यान आसा तेय नितळ जावचे खातीर पात्रां आनी ताटा भितरल्यान आसा ते पयले नितळ कर. प्रितीच्या बाबणेनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां हातूंत जेजू पोत्तून ह्या फारिझेयांक आनी धर्मशास्त्र्यांक, हे धर्माचे जे लिडर आसले तेन्ना तांकां म्हणटात तुमी ढोंगी, तुमी जावन आसा कुड्डे. कित्याक काय इतलीं खर उतरां जेजू तांकां उलयता. भाव भयणीनो, आमी आयज आमची चोत्राय ह्या वडीत दवरीत जाल्यार आमी पळयता की जेजू कितें म्हणटा हांकां फारिझेयांक आनी धर्मशास्त्र्यांक. तो म्हणटा तांकां, आरे कुड्ड्या फारिझेयांनो, भायल्यान आसा तें नितळ जावचे खातीर पात्रां आनी ताटां भितरलें आसा तें पयलें नितळ कर. जेजू कितें सांगूंक सोदतालो? फकत फारिझेयांक आनी धर्मशास्त्रांक न्हय, पूण तो एकल्याक आयज सांगूंक सोदता. भायल्यान आमी सदांच नितळ कोणें दिसूंक पळयता. आमी भायल्यान आमचे बरो दोबाजो बरो जावंक जाय, सगल्यांनी म्हणूंक जाय बरो शेरमांव जावंक जाय, बरें आमचें देवस्पण जावंक जाय, सगळें भायल्यान बरें पुरसांव जावंक जाय. हें जें आमी भायलो दोबाजो करता तें आमकां बरे भाशेन जाल्लें जाय. आनी आयज बाबणो इग्रोज मातेन आमची चोत्राय फकत गेल्या सगल्यो वस्तू भायल्याचेर, सगलो जो भायर वस्तू जाता ताचेर आमची चोत्राय जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी फकत ह्या भायल्या दोबाजाचेर आमची चोत्राय जाता पूण आमी काळीज आमी पडना. आयज जीं उतरां आमी शिवर्तमानान आयकता जी जेजून फारिझेयो आनी धर्मशास्त्र्यांक म्हणलेलीं ती आमकां एकल्याक ती आमकां लागतात. कित्याक जेजू कितें म्हणटालो? आरे कुड्ड्या फारिझेयांनो, भायल्यान आसा तें नितळ जावचे खातीर पात्रां आनी ताटां भितरलें आसा तें पयलें नितळ कर. म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी, आमचो देव, आमचो सरवंडार म्हूण मानून घेता, कितें जाता? आमचें काळीज, आमचो आत्मो, आमचें काळीज आनी आमचो आत्मो पवित्र पुस्तकाचेर एकूच. आमचो आत्मो, आमचें काळीज जेजू सारकें जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें काळीज जेजू सारकें जाता, आमी आतां भितर आमच्या काळजान नितळ जाता, आमी नोय जाता, आमी जेजू सारकें जाता. पूण कितें केन्ना जातलें हांव? जेन्ना आमी खरेपणी जें जेजून आमचे पासत केलां खुर्सार, आपलें रोगत वारयलां, आपल्या रोगता वरवीं आमकां नितळ केल्या, आमची सगळीं पातकां नीट केल्या, आमकां नोय रोचना केल्यान, तेन्नाच की आमचें भितरलें, आमचें काळीज, आमचो आत्मो नवो जाता. आनी भाव भयणीनो, ताचे उपरांत कितें करचें पडटा आमकां? आमी खरेंच क्रिस्तांव जाल्यार, भितर बरें नवें जालें जाल्यार, आमचें काळीज नितळ जालें जाल्यार आमच्यान भायल्यान पोत्तून आमचें भायलें नितळ जावचें ना. कित्याक फकत नितळ भितर जालां, आमचें काळीज जालां. आतां आमकां पवित्र आत्मो आमचे भितर येता. जेन्ना आमचो आत्मो, आमचें काळीज जेजू सारकें जाता, आमकां पवित्र आत्मो देव दिता. कित्याक आमी आतां नितळ आसा भितर. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्या मनाची
नोटसोडणी करूंक जाता. वी कॅन डू द रिन्यूविंग ऑफ आवर मायंड. म्हणटच भाव भयणीनो, आमचे खोशेन आमच्यान ह्या मनाची नोटसोडणी करूंक जायना. वय खूब लोक कोत्ता, ताका म्हणटात विल पॉवर. एक दीस, 2 दीस, एक सुमान, एक म्हयनो, थोडे म्हयने आमच्यान करूंक जाता आमचे खोशेन. पूण तेज्या उपरांत आमी थोकता आनी आमकां ती आमच्या मनाची नोटसोडणी करूंक जायना. पूण जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता, आमचे काळीज, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, आतां आमी नितोड जाता भितर, आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नोटसोडणी करूंक. ते उतर जे आमच्या काळजान आसा ते आमच्या मनान हाडपाक. आनी आतां आमचें चिंतप नळें जाता, आमचें चिंतप जेजू सारकें जाता, आमची उतरां आनी आमच्यो खोन्यो जेजू सारक्यो जातात. आनी भाव भयणीनो, आतां आमचो स्वभाव, आमची उतरां, आमच्यो खोन्यो, सगळें जें आमी कोत्ता भायल्यान, तें आतां नितोड जाता. कित्याक? आमचें भितर नितोड जालां, आमचें काळीज जेजू सारकें जालां, आनी आमी आतां मोगान चलता. आतां आमी देवाचो मोग करूंक पावता, तेजें उतर पाळूंक पावता. आतां आमी आमच्या शेजाऱ्याचो, आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक पावता, आनी आमच्या दुस्मानाचो पासून आमी मोग करूंक पावता. कित्याक? जेजू आमच्या सवे आहा, पवित्र आत्मा आमच्या सवे आहा. ना तर भाव भयणीनो, आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी जियेतले, आमी केन्नाच क्रिस्ती जिवीत जियोचें ना. कित्याक? फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. खरेंपणी आमी जेजू सारकीं आमी ह्या संवसारांत जिवंक जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाची आमी नियाळ करता, जेजू आयज ह्या डोंग्या फारिझ्यांक, ह्या कुड्ड्या फारिझ्यांक इतली खर उतरां उलयता, ती आमकां उलयता. जेन्ना आमी खरें ताजेर भावार धरूंक ना, खरें आमचें काळीज, आमचो आत्मो जेजू सारको जावंक ना. देखून भाव भयणीनो, आयज हें सगळो धर्म जो करता आमी, हें सगळें सोडुया आनी फकत जेजूचेर, ताच्या उतराचेर भावार धरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आमी वेळ काडुया आमच्या आख्ख्या दिसपट्ट्या जिवितांतलो, आनी आमचें हें पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक, ताजेर आमी नियाळ करूंक, तें उतर करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी ते वरवीं पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोटसोडणी करून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक, हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक, हें जिवीत भावार्थीचें जिवीत जिवंक आमी आयज सुरवात करून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.